भारत देशाचो अभिमानाचो दीस. सुप्रीम कोर्टान रद्द केले 377 कलम. समलिंगी संबंध हाचे फुडें मानचेनात गुन्यांव. वावड्यांच्या बोवाळात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत आयलो अमेरिकेच्यान. युतीतले पक्ष म्हणटात आमी वांगडाच वेंचणूक लढयतले. कोणें धाडलो लहू मामलेदाराच्या नावाचो फटीचो SMS. लहू म्हणटा हांवें न्ही, ढवळीकार म्हणटा काडटलो सोदून. मिरामार दर्यादेगेर केलो एका डॉल्फिनाक साल्वार. दृश्टीन सोडलो ताका परत दर्यांत. आता पळोवया खबरो विस्तारान. अमेरिकेच्यान उपचार घेवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार बिरेस्तारा सांजे परत गोंया पावलो. तेन्ना आता थोडो तेंप तरी वावड्यो वाताळपाचे प्रकार थांबतले अशी आस्त दवरया. दुसरे वटेन युती सरकारांतल्या हेर पक्षांनी ह्यो सगळ्यो वावड्यो न्हयकारल्यात आनी आमी वांगडा काम चालूच दवरतले म्हूण सांगला. पूण बिरेस्ताराय वावड्यो चालूच आशिल्ल्यो. अमेरिकेच्यान उपचार घेवन येता म्हणसर 8 दिसान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक 24 ऑगस्टाक परत अमेरिकेक वचचो पडलो. एक दीस मुंबय लिलावती हॉस्पिटलान काडटकीर तो 8 सप्टेंबराक परत येवपाचो आशिल्लो. पूण उपचार बेगीन सोंपिल्ल्यान तो ब्रेस्तारा 6 तारखेरच परत आयलो. इतले मजगती मुख्यमंत्री बदलतले आनी पर्यायी सरकार घडयतले ह्यो सगळ्यो खबरो मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकारान फाफडून उडयल्यात. तो तर म्हणटा 2021 वर्सा परत विधानसभा वेंचणूक जातली तेन्ना युती सरकारांतले तिनूय पक्ष वांगडाच वेंचणूक लढयतले. ती बी मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा खाला. We are together. We want to run this government 5 years under the leadership of Manohar Parrikar, and we are capable minister in the government where we can get it done each and every work of the other department also. That capacity, some 5-6 ministers are there. They can. Congress is not sending the flare. Day to day they are meeting me, Vijay Sardesai, everybody, just to make their problems clear. Was it Digambar Kamal or was it Girish Chodar? No, I don't want to quote anything at this moment. Let us serve for the people of Goa. Let us do good works. Let us complete, go to the election to the people and then decide. Let people decide in 2021 who has done good. गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान आपलो सूर बदलला. पर्रीकार नाशिल्ल्यान प्रशासनाक मार बसपाक लागला अशें आपणे म्हणलेच नाशिल्ले अशें तो आतां सांगपाक लागला. ताच्या मतान संदर्भ सोडून ताचें मत प्रसार माध्यमांनी दाखयला. No. It is his I have not said halt. See, you are quoting me out of context. इतले मजगती गोवा सुरक्षा मंच सध्याच्या परिस्थितीचेर तुटून पडला. मुख्यमंत्री द्वैत आणि काय मंत्री हॉस्पिटलांनी हाका लागून पुराय सरकारी प्रशासन नोकरशहांच्या हातान गेला अशें मंचाचो फुडारी उदय भेंब्रे म्हणटा. खरें आसल्यारय फट म्हणपी आसात आनी फट आसल्यार खरें म्हणपी आसात. पूण एक सत्य अशें की आयची गोंयांतली लोकशाही ही सामकी विकृत जायत वता आनी ही विकृती निमाणे कडेन राजकारबाराक बादता आनी ताका लागून सगळो गैरकारबाराचोच वेव्हार चलिल्ले भशेन दिसता. एक्झिक्युटीव, लेजिस्लेचर आनी ज्युडिशरी, सरकार, विधिमंडळ आनी न्यायपालिका हे 3 विभागणी आमच्या संविधानान स्पश्ट केल्ल्यो आसात. अशे वेळार सभापतीन मुख्यमंत्र्याचें भाशण किंवा सरकाराचे वतीन भाशण करप म्हणजे सगळे लोकशाहीच वगडायिल्ले भशेन जाल्या. सभापतीच जर सरकाराचे धोरणाची जाहीर करता जाल्यार सगळी लोकशाहीचीच फोकाण जाल्ले भशेन चल्ल्यात. म्हज्या दृश्टीन गोंय कितलींशीं वर्सां फाटीं पडलां आनी दर दिसा फाटीं पडत आसा. आनी हाजो वायट परिणाम असो जातलो की ब्युरोक्रेसी पळय जी आसा तिच्या हातांत अधिकार चड आयला आनी ती आपल्याक जाय तें करीत वतली आनी लोकशाही पद्दतीन ज्यो गजाली घडूंक जाय त्यो घडनात. ताका लागून गोंय राज्याच्या विकासाचेर, गोंय राज्याच्या फुडाराचेर हाजो खूब वायट परिणाम जावपाचे भंय आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. काल मेरेन सोशल मिडियांतल्यान वावड्यो पातळावन काँग्रेस आनी तांच्या फुडाऱ्यांक बदनाम करताले. आता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीच्या फुडाऱ्यांक टार्गेट करप सुरू जाला. सुदीन ढवळीकारान मुख्यमंत्री जावपाचे कारस्थान रचला असो SMS पार्टीचो सरचिटणीस लहू मामलेदाराच्या नांवान धाडिल्ल्यान बिरेस्ताराक खवदळ पडलो. पूण लहू सांगता हो मेसेज आपलो न्हय आनी ताका साल्वार करपाक स्वता ढवळीकारूय मुखार सरला. लहूच्या नांवान धाडिल्लो हो MMS बहुजन समाजाक उलो मारता आनी मगो राष्ट्रीय पक्षान विलीन जावपापासून वाट्यात म्हणून सांगता. हे खरे काय म्हटल्यार ढवळीकारान तर आपूण मुख्यमंत्री जावपाची खबरच न्हयकारल्या, पूण लहूनय सांगले हे सगळे फट. नाही, आता म्हाका कळ्ळा. म्हाजे कडेन अजून मेसेज ना ती, बट आय डोंट नो हू सर्क्युलेटेड इट, हू डीड इट. हांवें ह्या दिसांनी म्हाका दिसता लास्ट अबावट 20-25 days
I did not make any statement to the press regarding MG party or regarding Sudhin Dhavlikar. So it is not my statement, and I don't want to comment on that statement because of these fake messages. Lot many things some opposition are trying to dig out. But I am a loyal party worker of MG party. I will always support MG party because this MG party has given lot many things to go on. Education, other things, so many things MG has given, and I will support MG party. National parties, there is no question arises to support any MG party, to support them, national parties. ही अशी फेक न्यूज कोणे धाडली ताका सोदून काढून कारवाय करतले अशें सुदीन ढवळीकरान सांगले. लीडर जे आसा ते मगो पक्षानूच तयार केले आणि आता कालांतरान 1999 नंतर राऊत गेल्यानंतर ह्या पक्षाची धुरा ढवळीकराकडे. आय एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू विथ एज ए MGP. वेर इज द क्वेश्चन ऑफ BJP merging with it? Becoming chief minister, for the sake of becoming chief minister, how can I Is there going merge? is there going to be a split in MGP and rebellion? Is this rebellion, open rebellion? What is the party going to take action against General Secretary? He's General Secretary. See, it is up to the party people. I am not in the party executive committee. Now, executive committee people shall decide on this. आमचे खबरकार पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा, मडगावच्यान संदीप तुयेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. वेदांताकडल्यान सुमार 21,000 कोटी रुपया वसूल करचे म्हूण गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टान केस घाल्ली. ताचेर बिरेस्तारा सुनावणी जाली. हाचेर 8 सप्तकां भितर सरकारान कितें करचो तो निर्णय दिवचो असो आदेश गोंयच्या खंडपीठान दिला. या प्रश्नार सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाची एक प्रत खंडपीठाक आणि दुसरी प्रत याचिकादाराक दिवची अशें खंडपीठान सांगला. 5 वर्सां बेकायदेशीरपणान खणींतले मीन काडिल्ल्यान वेदांता कडल्यान 21,000 कोटी रुपया वसूल करचे अशें गोवा फाउंडेशनान आपले याचिकेत म्हटला. सरकारान हो विशय गांभीर्यान घेवचो तशेंच बाकीच्या लीज धारकांची चौकशी करची अशेंय खंडपीठान म्हटला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. समलिंगी संबंधाचेर निमणे सर्वोच्च न्यायालयान इतिहासीक निर्णय दिलो आणि भारतीय दंड संहितेतले वादग्रस्त कलम 377 रद्द केले. ब्रिटीश तेंपार साकून आशिल्ल्या ह्या कलमा प्रमाण समलिंगी संभोग हो गुन्यांव थारायल्लो. मदीं 2009 वर्सा दिल्ली हायकोर्टान हे कलम रद्द थारायल्ले, पूण सुप्रीम कोर्टान हो निर्णय रद्द केलो आणि ताचेर सुनावणी चलताली. समलिंगी लोकांचो मुळावो अधिकार तांकां दिवपा खातीर घेतिल्ले हे पयले पावल अशें सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निर्णयात म्हटलां. आपल्याच कोर्टान दिल्लो निर्णय गुंडावन निमाणे हे अन्यायकारक कलमच रद्द करपाचो ऐतिहासीक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिला. ताचे प्रमाण 18 वर्साची पिराय हुपिल्ल्या वयस्क लोकांचे समलिंगी शारिरीक संबंध असले जाल्यार हाचे फुडें ते गुन्यांव ठरचो ना. मनशा मदीं जीवशास्त्रीय सिद्धांता प्रमाण अशा तरेचे संबंध आसपाक शकतात हे विज्ञानान सिद्ध केला. अशा वेळार समलिंगी लोकांचो मुळावो अधिकार आमी काढून घेवपाक शकनात अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलां. मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्राच्या मुखेलपणाखाला दिल्ल्या खंडपीठाच्या निकालातले हे काय महत्वाचे मुद्दे. 2 वयस्क मनशां मदीं तांच्या संगमतान समलिंगी शारिरीक संबंध आयल्यार तो अनैसर्गिक थारावचे नात आनी कोणाक ख्यास्तय जावची नात. मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा. इतली वर्सां समलिंगी संबंधा खातीर ह्या लोकांक दोशी थारावपी समाजान ह्या लोकांची माफी मागपाक जाय. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा. कलम 377 लागून भारतीय नागरिकांची जाल्ली शोकांतिका आनी यातना सुदारपाचो वेळ आयला. न्यायमूर्ती जे चंद्रचूड. रेस्पेदान जगप हो समलिंगी लोकांचो मुळावो अधिकार आनी मनीसपणाचे नदरेन तांकां समाजात वागणूक मेळपाक जाय. न्यायमूर्ती RF नरिमन. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या इतिहासीक निर्णयाक समलिंगी लोकांनी येवकार दिला, पूण भारतभर आनी गोंयांतल्या सामाजीक वावुरप्यांनी आनी बुद्धिवाद्यांनी येवकार दिला. हे विशीं आमी दोगांच्यो प्रतिक्रिया घेतल्यो. एक वेवसायान दोतोर आशिल्ले सामाजीक वावुरपी डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आनी ह्या विशयाचेर वाय नांवाचें नाटक बरयल्ले मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष साईश पाणंदीकर. पळयात ते कितें म्हणटात ते. The historic judgment to decriminalize homosexuality and throw out 377 is something fantastic, is enlightened, and is something completely illuminating from the Supreme Court. Those of us who support this judgment have democracy, have human rights, have human values,
human dignity, liberté, fraternité, égalité on our minds. So it's time for those who oppose this judgment to urgently seek therapy now. एक खूब बरो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिला. WHO वर्ल्ड हेल्थ फाउंडेशन जे आसा ऑर्गनायझेशन जे आसा ते म्हणटा की समलिंगी आसप हें दुयेंस न्ही जावं मानसीक बरी वायट मानसिकता न्ही, तें नॅचरल, इट्स अ नॅचरल. हो स्वभाव जनावरां भितरय आसता, हो पॅटर्न सगळ्यांक दिसून येता. सो ताजे कडेन पळोवपाचोच दृश्टिकोन वेगळो आसपा जाय. आमच्या पौराणीक जावं आमच्या बाकीच्या हातून पयलींच्या जी लिखाणां आशिल्लीं तातूंत भितरय हो प्रकार मानून घेतिल्लो आशिल्लो. जर तुमी खजुराव जावं बाकीची जर कार्विंग पळयत, हो प्रकार पयलीं बी तांकां खबर आशिल्लो की इट्स अ नॅचरल प्रोसेस. आनी आज खरेंच हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. जाणें हाजे खातीर पळय वावर केलो, समलिंगी संबंधा खातीर जाणें पळय वावर केलो, ते सगळ्यांचें हांव आज अभिनंदन करता. आनी म्हाका दिसता की आमची जी भारत, आमचो हिंदुस्तान आसा, आमचो देश आसा, तो प्रगतशील जायत आसा, ताजे विचार आतां ब्रॉड जायत आसा, हळू अवेरनेस येत आसा. खुबश्यो गजाली पयलीं ज्यो टॅबू आशिल्ल्यो त्यो आज कळटा की दे आर नॅचरल फेनोमेना. मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेट्रोल, डिझेल आणि रांदपाच्या गॅसाची रेट भरमसाट वाडल्यात. ताचेर बिरेस्तारा काँग्रेसीन रस्त्यार देऊन आंदोलन केले. सामान्य मनशाचेर ताण पडटा अशी करंदाय मारून काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी कांदे आनी टोमाटाच्यो माळो गळ्यांत घालून अभिनव प्रकारान निषेध केलो. आंदोलन करपी काँग्रेसवाल्यांनी परवरे सचिवालयात घुसपाचो यत्न केलो, पूण पुलिशेन तांकां आडोवन पयस केले. बीजेपी सरकाराचे आम्ही रिप्रेझेंटेशन घेऊन आणली की पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस महाग झाला म्हणून कोण हे इन्सेन्सिटिव्ह पोलिसांनी इन्सेन्सिटिव्ह बीजेपी गव्हर्नमेंटाने उत्तम आमका अरेस्ट केला. शेम ऑन बीजेपी, किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी आणि दिली आणि हुकूमशाही चललेली आसा बीजेपीची. ही आयज गोंयांत जी आसा ती जुलूमशाही. आयज आमी पळयता की आमी सुशेगादान आमी वचपाचें सगळें फक्त मेमोरंडम दिवपाक, पूण फक्त तिगांक सोडटा म्हणटा. पूण आमी ह्या सरकाराचो निशेध करता. तांकां सांगलें काँग्रेस पार्टी सदांच डेमोक्रेसीक मानता, आमी सुशेगादान भितर वयता. कित्याक हो प्रश्न आमचो काँग्रेस पार्टीचो प्रश्न ना. प्रश्न आसा गोंयच्या जनतेचे, सबंद देशाच्या जनतेचो. आयज गॅस, पेट्रोल आनी डिझेल भरमसाट वाडला, रिकॉर्ड ब्रेक जाल्लो आसा आनी गोंयच्या सरकारान हो रिकॉर्ड केल्लो आसा. जे जनतेचे प्रश्न आसा ते घेवन येयल्या उपरांत आमकां ही चोरांची जी बस चोरांक यूज करता ती बस आयज काँग्रेसच्या वावुरप्यांक यूज करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. बिरेस्तारा एक जखमी जाल्लो डॉल्फिन दर्यांतल्यान व्हांवन मिरामार दर्यादेगेर पावलो. दृष्टीच्या लायफगार्डांनी ताका सारवार केलो आनी ताच्या जखमांक मलमपट्टी करून ताका परत दर्यांत सोडलो, परत ताच्या उदकाच्या जगांत. जिस टाइम ये आई थी उस टाइम इसको ब्लीडिंग बहुत हो रहा था. बाद में फिर डॉक्टर, एनिमल हस्बेंड्री के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, इसको ट्रीटमेंट दिया. स्टिच भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ देख लीजिएगा कि 2-3 स्टिच भी किया है और उसके बाद ब्लीडिंग
ब्लड बहना जब बंद हो गया तो उन लोगों ने हमसे कहा कि इसको पानी के अंदर छोड़ दीजिए। तो हमने जेटस्की का सहारा ले करके पानी के अंदर दूर जाके वहाँ पर छोड़ा और वहाँ पर हमने स्कॉट किया इसको। पूण इतली सगळी धडपड करून लेगीत तो डॉल्फिन परत दर्यादेगेर व्हांवन आयलो। आता गोरवा सांबाळ खात्याचो एक पंगड ताका दर्यान सामके भितर व्हरून सोडटलो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक बोट लेके आ रही है और उसमें डॉल्फिन को लेके काफ़ी दूर अंदर छोड़ने का प्लान चल रहा है। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा सयत गोयचे कांय मंत्री दुयेत आशिल्ल्यान प्रशासन ठप्प जाला, देखून हे सरकार बरखास्त करचे अशी मागणी घेवन शिवसेनेन सह्यांची मोहीम सुरू केल्या। हाचेर ते राज्यपाल मृदुला सिन्हाकय मेळटले। केंद्रात आणि महाराष्ट्रात जरी भाजपा आणि शिवसेनेचे युती सरकार असले तरी ते गोयच्या भाजपा सरकाराचेर टिका करपाची एकूय संद सोडचे नात अशें शिवसेनेचो गोयचो मुखेली जितेश कामत म्हणटा। तशेंच राज्यपाल मृदुला सिन्हान हे सरकार बरखास्त करचे आणि लोकांक नवे सरकार घडोवपाची संद दिवची अशेंय तांणी मागला। कारण आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन चलयता, आमी काल डिक्लेअर केल्ले प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की आमी पूर्ण गोंयांत सिग्नेचर कॅम्पेन चलोवपाचें आसा, स्वाक्षरी मोहीम आंखपाची आसा। ताच्या अंतर्गत आमी लोकां मेरेन वतले, लोकांचे कितें प्रश्न आसा तांकां जर आमचे पडटा जाल्यार ते आमकां सही हांगा दितले आनी खुबश्या लोकांनी हांगा सही केल्ली आसा। तांकां तें मान्य आसा की प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा, कित्येकांची कामां ही पेंडींग उरिल्ली आसा। खंयच्याय डिपार्टमेंटान जर वचचा जाल्यार थंय फायली पेंडींग आसता, कामां आमची पेंडींग आसता, सामान्य लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा। म्हणून ताज्या खातीर आमी सिग्नेचर मोहीम घेवन आमी गव्हर्नरा कडेन अपील करतले की हे सरकार आसा ते बरखास्त करचे, नाजाल्यार कशा तरेन आमकां एक बरें प्रशासन दिवपाक फूल टायम मिनिस्टर नेमचे। दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार। घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम। विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ली खबरो। अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीन 11 आनी 12 तारखेर मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर माटोळेचो बाजार दवरला। हो बाजार दोनूय दीस सकाळी 8 ते सांजे 8 मेरेन चालू आसतलो अशें सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान सांगले। चवथ म्हळ्यार सैम पुजा। सैमांतल्यान आमकां कितल्योश्योच गजाली मेळटात, देखून मनशान सैम पुजा करप गरजेचें। ह्या माटोळीच्या बाजारात नेत्रावळीचे सुमार 21 ते 23 आपरोजगार पंगड वांटेकार जातले अशेंय गांवकारान सांगले। अटल ग्रामाच्या माध्यमांतल्यान आणि खास करून आमच्या सांगेच्या नेत्रावळी भागांतल्यान जवळ जवळ 20-21 ग्रुप माटोळी बाजारा खातीर हांगा सामील जातात आणि गेल्ली 6 वर्सां आमच्या लोहिया मैदानाचेर मडगांव माटोळी बाजार भरता आणि हातूंत वेगवेगळे ग्रुप जे आमच्या सांगे भागांतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप हातूंत भितर भाग घेतात। तर इको फ्रेंडली अशी आमी चवथ करताले, पण आतां खंय तरी वेगळ्या माध्यमांतल्यान लोक वचपा वतात। ते ह्या वचनासतना खंय तरी आमी इको फ्रेंडलीच आमी चवथ आमची ह्या वर्साची करची आणि त्या माध्यमांतल्यान गेल्ली 6 वर्सां सरकारी माध्यमांतल्यान आमचे डायरेक्टर सक्सेना, आतांचे नवे जे चेअरपर्सन आसा आमचे सुभाष, तशेंच आमचे झडपी सरपंच हांगा आसा। तो ह्या वर्साची मॅक्झिमम हेका कसो एफर्ट आमी घालून त्या लोकांक आमी प्रोत्साहन दिवचें हाजेर आमचे विचार चालू कडेन आसा। ह्या मैदानान आसा टोटल नेत्रावळी पंचायतीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात ते ग्रुप पार्टिसिपेट जातात। गेल्ल्या वर्साक गेली 5 वर्सां हे 6 वर्साक माटोळी बाजार घडोवन हाडटात आणि 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप जे ह्या माटोळी बाजाराक सहभाग जातात आणि नेत्रावळी जे कितें माटोळी जे कितें लागता ते सगळे रानाक सेल्फ हेल्प ग्रुप कलेक्ट करून ते हांगा हाडून ते विकतात। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। कुंकळ्ळेचो बस स्टँड सामकोच पेड्ड्यार जाला। बस स्टँडावेल्या संडासात उदक ना, तो कुलूप लावन बंदच दवरला। हो संडास सध्या डंपिंग स्टेशन जाला। येता वयता ते लोक हांगा कोयर उडयतात। थळावे लोक म्हणटात आमदार क्लाफासियो डायस हाचेर लक्ष दिना। पूण आज पण हेची परिस्थिती जाल्या ते सांगपाक म्हाका एकदम वायट दिसता। हे पत्री पड घातल्याय ते आतां उडोवन वचोन सगळे काल एक कॅज्युअलिटी जावन एक पॅसेंजराचेर हांगा देंवन आसले तकलेर पडोवन 2-3 कोण पडले। टॉयलेट आसा हांगा, टॉयलेटाक उदक ना पूण लोक मारना थिंगा। आतां कोण कितलो यूज करपाचें तें कितें हें निर्णय घेवपा जाय सारकें दिवपाक लोकांक। गार्बेज हाडटा सगळें थिंग दवरता, इतली सगळी भायली गार्बेज जी आहा ती थिंग दवरता, घाणी सुसूं जायना थिंगा। लेडीज येयले, लेडीज आनी जेंट्स टॉयलेट म्हणा तो सारको यूज करपाक मेळना बायलांक। सारकी उदका बंदोबस्त ना,
एक एकदां लॉक मारून आसता, साफ सफाई ना, गार्बेज सगळे हाडा, गार्बेज बी ना, थिंग दवरलें. आमकां त्रास बायलां पयलीं त्रास कित्याक लोक बाळे आम खंय वयतले बायल खंय वयतले म्हाका सांगायचें हे मेंटेनन्स करपाचो हो मेंटेनन्स करपाक आतां क्लेबासान हो हातीन घेवपाचो कित्याक तो गांवचो MLA हो MLA एक्शनूच घेयना. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.